विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार। आतां पळोवया फुडल्यो खबरो। सांकवाळे पंचायतीत उपसरपंच म्हण कविता कमल हाची बिनविरोध निवड जाल्या। प्रिसायडिंग ऑफिसर सद्गुरू मडकयकराच्या हजेरेत ही निवडणूक जाली। RDX गोवा खातीर सांकवाळच्यान प्रसाद नाईक। Maintained by you all. So this is the time to declare the election result of the deputy sarpanch of Sankwale Panchayat in Mandapur Talika. So I am reading the result. In pursuance of powers conferred by clause B of Rule 13 of Goa Panchayat into bracket election to sarpanch and deputy sarpanch rules 1997. I the undersigned Sri Sadguru Ji Madkaikar, the presiding officer, do hereby declare that the person specified in column number 2, in column number 3 of the schedule, that is Kavita Kamal, house number 167/1 near Preeti Hotel, Zawari Nagar, Sankwale, is duly elected as a deputy sarpanch of village panchayat unopposed, and I congratulate her. सो हांव सगळ्या लोकांक थँक्स म्हणटा, म्हणजे वॉर्ड पंच सगळी लोकांनी म्हाका सपोर्ट केले। मागीर सरपंचा कडेन जातलें काम म्हाजे कडेन जातलें, हांव कितले बी गांवाक लागून करतलें तेच म्हणटा देव बरें। डेप्युटी सरपंचाचे आमचे इलेक्शन जाले आहे, न्यूली इलेक्टेड आमचे कविता कमल जेंका आमी इलेक्ट केले। हांव एकूच म्हणपाक पळयता की आमचे जे डेप्युटी सरपंच जे इलेक्ट जाले ताका सांगता आमी सगळे कॉपरेटीव वचपाक, सगळे मेंबरां वांगडा घेवन खंयचे डिसिजन आहा, हांव केन्ना लिबेर सुद्दां गेले, सगळे डिसिजन वांगडा घेवन सगळे मेंबरां घेवन डिसिजन घेवपाचें। आनी सेकंड थिंग आमी सगळे 11 मेंबर एकूच आहा, सगळ्या वॉर्डान आमी डेव्हलपमेंट करपाकूच आमकां कोणाचें वायटपण करपाक काय ना। आमी काल सुद्दां आमकां प्रेसाचेर येयला, कोण प्रेस घेतला की सांगपाक सगळे मेगा प्रोजेक्ट जे सांकवाळ पंचायतीन जितले येयल्या, सांकवाळ ते पंचायत हांव सांगपाक पळयता ते 10,000 फ्लॅट जे कोणी ते हे केला, प्रेसाक सांगलें की 10,000 फ्लॅट। हांवें इतलें चॅक केलां, आमच्या पंचायतीन सगळे डॉक्युमेंट्स आहा, सगळे फायल्स आहा, कितले प्रोजेक्ट्स येता सांकवाळ विलेजीन, सगळे प्रोजेक्ट सगळे फायली आहा। कोण सांगता की आमचे फायलूच ना म्हणटा पंचायतीन, आमच्या पंचायतीन सगळे फायली आहा, तुम्ही चॅक करपा बेश्टे सांगले एलिगेशन केलं जायना न्हू। आनी सेकंड थिंग सांगपाक पळयता आमी जेन्ना आमचे जे न्यू बॉडी येयला आमी अजून पर्यंत 4 फ्लॅटा वयर कोणाक एक प्रोजेक्ट आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवना। बेश्टे आमचे एलिगेशन घालता कितें आमी एनी अदर मॅटरान जे घेता म्हणटा, एनी अदर न्यू प्रोजेक्टाक जे आमचे जे एलिगेशन इट्स व्हेरी फॉल्स, टोटली फॉल्स। तुमकां कितें एलिगेशन तुमी प्रूव कराय न्हू। आनी सेकंड आनीक सांगपाक पळयता की तुमी एलिगेशन करता, 4 दीस आवाज करता मेगा प्रोजेक्ट ते सगळे सांगता। हांव कितें म्हणटा, तुम्ही मेगा प्रोजेक्ट बंद करून दाखया न्हू। तुम्ही बेश्टे पंचायतीचे तुम्ही एलिगेशन करता आनी सांगता की मेगा प्रोजेक्ट बंद, तुम्ही बंद कितें करना, फकत 2 दीस उलयता आनी मागीर फाटी सरता।